नव्या जुवारी पुलाचे ट्विन टावर्साचे भूमिपूजन शुक्रारा 23 मायाक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातले। सुमार 270 कोटी खर्च करून जुवारी पुलार हे टावर उबारपाचे आसात। हो प्रकल्प फुडल्या 5 वर्सांनी पुराय करपाची मोख आसा। ह्या प्रकल्पांत कला दालन, रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट, पार्किंगाचो आस्पाव आसा। हे दोन्ही टावर्स 125 मीटर उंचायेचेर आसतले। दोतोर मुखेलमंत्री म्हणटा की हो अशा तरेचो एकमेव देशांतलो प्रकल्प आसा। माननीय नितीन गडकरीजी रोड एंड ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे हे फाल्यां 6 वरांचेर चिखलेच्या हॉलांत ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर ऑब्झर्वेटरी टॉवर जो जुवारी ब्रिजाचेर जावपाचो आसा, वीच इज द PPP प्रोजेक्ट। हाजो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खातीर येता। म्हाका दिसता हो पुराय देशांतलो एकमेव प्रोजेक्ट आसा, कारण हेतूंतल्यान ज्या लिफ्टान वयर वचप आनी कंप्लिटली गोंयचो व्यू पळोवपा खातीर ह्या ऑब्झर्वेटरी टॉवरांतल्यान पळोवपाक मेळटलो। हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी तांकां, तांच्यांनी जुवारी ब्रीज कंप्लीट करता आसतना हो ऑब्झर्वेटरी टॉवरूय बी करपाक जाय हें स्वप्न बाब गडकरी ऑनरेबल मिनिस्टर हांच्यांनी पळयलें आनी देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट हाजे आमी फावंडेशन स्टोन फाल्यां घालता। विदीन द टायम लिमीट ऑफ द 2 years, एक्चुअली 1.5 year हो प्रोजेक्ट पुराय करतले आनी ताचें लोकार्पण करतले। खरोखरूच म्हणजे विविंग गॅलरी आनी पळोवपा खातीर रेस्टॉरंट आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा ह्या प्रोजेक्टांत आसतल्यो। गोंयांत येवपी सगळे ट्युरिस्ट म्हाका दिसता इन फ्युचर हो ऑब्झर्वेटरी टॉवर आनी विविंग गॅलरी पळोवपा खातीर जुवारी ब्रिजाच्या पायथ्याशी येतले। त्या निमित्तान जुवारी ब्रीज आनी ऑब्झर्वेटरी टॉवर सगळ्या लोकांक कळटलो। आणि कितल्यांक जातलो? फाल्यां 6 वरांचेर चिखलेच्या हॉलांत।